निरो घेवपाक गेला भाव निरो. काकी तू सद्दी असता ही काकी हांगा सद्दी असता का येवन घेवचे हा तुम्ही लेकंगडी म्हणून हा. अरे माझ्या बाबा केदो व्हडलो पीस रे हो काय सांग तुझ्याकडे आणि कितें कितें मेळटा हांगा. काफ्रियलान चिकन चिली जुलाब. ओके सो गायज तुम्ही पोवू शकता आयज आमी खंय येयल्या ती खंय येयल्या गो आग आमी आयज आयज आम्ही येयल्या शिवोले येयल्या आमी आग आयज पळयात. आणि तुमकां खरें सांगू थंयसर न्हू कायाकिंग करता थंयसरल्यान हे व्हरता अशें आनी हाडटा. म्हाजो फ्रेंड आसता थंय भितर कामाक सो लेट्स सी एक दीस केन्ना वयतलो. आयज सद्या म्हणना म्हाजें वयपाचें. तुका हा खूप वत आहा बे. हा आयज वतूय खूब आहा न्हू. सध्या म्हाजें मन ना कितें तरी खावपाचें खावपाचें आनी आमी येयल्लेली थंयसर फ्रूट सॅलड खावपाक पण आयज हांगा पावोकूच ना. सो गायज आमी बरी फ्रूट सॅलड खावपाक येयल्लेली. हांगासर फेमस न्हू शिवोलेम बट नाच न्हू कितें म्हणून करुया. सो आतां आमी आनीक खंय वयता पळोवपाक कितें तरी खावपाक भूक लागल्या सारकी. आयज घरान आमगेर वॅज केला म्हणून हांव भायर सरलो. आयज म्हटलें भायर खावपाक जाय नॉन वॅज पळया नाल्यार एटलिस्ट वॅजान कितें बरें मेळटा पसून जाल्यार नो इश्यूज नो. कितें म्हणटा कालवाय पळोवया मरे आतां. हय कालवा पळोवया खंय मेळटा जाल्यार न्हू. कितें हारशे घातल्या हरशी कोण काय दिसना आनी केसूय सारके करूंक मेळना. कशें म्हणून पळोवपाचें हे देश हारशे कोण घालता. एक चेडू घेवन भोंवता जाल्यार हारशे मातशे व्हडले घालूंक जाय रे. कितें पण हांव चेडू खंय घेवन भोंवता तर हांव चेडू न्हू हांव दादलो घेवन भोंवता मगो. समझ रहे हो हे देश हारशे कितें हे घातला हितूर तोंड तरी दिसता रे. हे म्हाजें तोंड म्हाका पळोवपाक दवरला तें पळयात तुमी गायज तोंड दिसता तुजें हे पळय खंय दिसता तुजें तोंड आहा येदे मोठे मरे कशें दिसतले कोणूच दिसती पडना त्या हारशांतल्यान. निरो घेवपाक गेला भाव निरो. कितल्यो आगे काकी बाटल्यो काय बरें आहा पळय म्हाज्या नांवानूच उरलेली दिसता ती लास्ट 3 बाटल्यो. आनी नाका रे बरोवंक ना बोर. काकी तू सद्दी असता हय ही काकी हांगा सद्दी असता का येवन घेवचे हा तुम्ही येवन घेवचे तिचे कडल्यान. चड म्हारग ना तिच्यो बाटल्यो फक्त 100 रुपया. A few moments later. सो गायज आयज आमी येयल्लेले आसा काफ्रियल पाव खावपाक. ओके गिरवड्या हेका सांगया थंयसर रे भाऊ हे कितें लोकेशन सारकें गिरी म्हणटात हांगासर. सो हांगासर तुमी येवचे काफ्रियल खावपाक. आयज तुमकां दाखयता हांव आनी बिंदास पळय सारको सुशेगाद भायर बसपाचो आनी खावपाचो. भायर दाखय रोड बीन नाका पळय पळय हांगाच्यान थंय गेले जाल्यार थंय बोडगेश्वराचें टेम्पल फुडें मातशें सुशेगाद हांगा बसपाचें आनी खावपाचें. खावया मगो. हय तर म्हाका सारकी भूक लागल्या. ना म्हणटाले मगो तूं आतां म्हारग म्हणटाले मगो. हांवें केन्ना ना म्हटल्या म्हाका भूक लागल्या म्हटल्या. काय हय आवयस पळोवू शकता तुमी काफ्रियल चूड सारकें आनी लेकंगडी मगो न्हू आग तंगडी. आवय कसली तोंगडी पळयात गाय तुमकां रूच येतली. दाखय रे सारकी दाखय. पावरफूल आहा सारकें आनी प्रेजेंटेशनूय बरें आहा तेंचें. टू गूड म्हाका लायक जालें. आनी मेन म्हणटा पळय ते हांगासर प्लेस बरी आहा. प्लेस पळय काय बरी आहा. व्यू पळयात शेतान कसो आनी हो तेंचो गाडो. ओके गायज आग तूं आतां खा पळया. सो गायज तुमकां खरें सांगून तुमी जेन्ना हांगासर येतले पळयात तेन्ना तुमच्या पयलीं तोंडांतल्यान उतार हे सुट्टले की अरे म्हाज्या बाबा केदो व्हडलो पीस रे हो काय म्हणून. जशें की तुमी पळोवपाक शकतात आग टेस्ट करून दाखय. फूल येदी व्हडली तोंगडी आसा. टेस्ट करून दाखया. आतां हांव तुमकां टेस्ट करून दाखयता. यम्मी गायस यम्मी. चिकन पळयात काय बरें शिजलेलें आहा तें. यम्मी आहा सारको काफ्रियल यम्मी. ओके सो गायज हा पयलो लिमो पिवता म्हाजो. लेट्स डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम. हांगासरलो काफ्रियल टेस्ट करता. थंडी जाल्या म्हाका. वाव टू गूड. हांवें आयज मेरेन पळय काफ्रियलाचो इतलो टेस्ट सांगला पळय. वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट. गिरवाड्या येवपाचो तुमी ट्राय करपाचो. चड बरें आहा. हेचो खरोच टेस्ट बरो आहा न्हू. टेस्ट आनी मेन म्हणटा पळय ते हांगासर तुमकां भायर बसोंक मेळटा सुशेगाद सारको ग्रीनरीन. तें एक म्हाका लायक जालें हांगासरलें. व्हडली तोंगडी रे. हय
सो गाइस येवचे तुम्ही येवचे ट्राय करचे ओके म्हाका लायक जालो हांगालो टेस्ट यम्मी सांग तुझे आणि कितें कितें मेळटा हांगा काफ्रियल चिकन चिली काफ्रियल आणि चिकन चिली आणि खंयच्या तारखेक बंद आसून चालू डेली ओपन आणि टायमिंग आम्ही 5 ओपन 5 ते 11 5 ते रातचे 11 हा वयस कितें म्हणटा तुझ्या कॅफेचें नाव कितें स्पेशल काफ्रियल सेंटर स्पेशल काफ्रियल सेंटर गिरी त्यांची आता पेंटिंग चालू आहे या रूमात. सब दोस्त लोग गए थे ये भी था काश भी था अरे भैया आकाश का आपने चश्मा डाल के आया हुआ है बहुत चिकन बोल के मक्खन ये से चश्मा दिखा तू कितें करतात रे तुम्ही इतले वगैरे? कोण कोण हे करतलो पेंट? तुम्ही बी मारतले रे पेंट? और ये बच्चों को बच्चे नहीं मारेंगे तू बच्चा खय दोनों को गलती से संदेशाक पयात संदेश म्हणून बरयता आणि हांगासर कोणाचे हात असले खंयच्या तरी चेडवाचे दिखा दो किधर ये हाथ है पय 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 हांगासर हात संदेश कुछ गडबड आहे संदेश आयज तुम्ही पळयलेले स्पेशल काफ्रियल सेंटर आणि ते जावन आसा गिरवाड्या व्हेरी क्लोज टू बोडगेश्वर टेम्पल आमच्या म्हापशा नॉर्थ गोवा आणि थंयसरलो जो पीस असलो ब्रेस्ट पीस हेजो काफ्रियलाचो येदो व्हडलो आणि लेग पीस पासून येदो व्हडलो आसलो सो तुम्ही ट्राय करचे गायज वन ऑफ द बेस्ट काफ्रियल स्पॉट आय कॅन से आणि निरो 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 गायज कोणीय तुम्ही निरो काडटा प्लीज म्हाका मेसेज करची यू नो आय विल लव टू कम आणि यू नो हायलायट करचे म्हाका निरो काडटा पळय तो व्हिडियोनी दाखोवपाक जाय हांव राग काडटा पळय तो सो प्लीज म्हाका तुमी कॉन्टेक्ट करचे एज सून एज पॉसिबल आणि दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती हांवें 2-3 ब्लॉग्स घातलेले आसा राखणदारा बद्दल यू नो आणि थँक्यू सो मच खूब जाणांनी एप्रिशिएट केलो खूब जाणांनी रियल स्टोरी पोवन यू नो क्वेश्चनां बरी केली थोडे तशे नाकाल्ले कॉमेंटूय आसले जे बिलीव करिनात पळय तेंचे कडल्यान सो हांवूय थोडे ते पयलीं हांवूय बिलीव करिनासलो बट जेन्ना म्हाज्या वांगडा घडलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें बट जेन्ना हांव काल जे आल्दोना तुमकां आमी एक फूड स्टॉल दाखयला थंयसर हांव जेन्ना वयतालो म्हाका एक अंकल गावलो त्या अंकलान म्हाका सांगलें जें आपणा वांगडा घडलें तेज्या वांगडा जालें पळय तें तुमकां हांव घालता मदींच केन्ना फाल्यां बीन घालता सद्या घालूंक मेळोंक ना म्हाका पण तो कितें म्हणटा तो तुमी पळया जाणटो सारको आपणा वांगडा म्हणलो अशें जालें सो तें तुमकां हांव मुद्दम घालता कळ्ळें न्हू आनी मेन म्हणटा तें गायज थँक्यू सो मच तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट करतात मोग दाखयता भरपूर प्रमाणान इंस्टाग्रामाचेर म्हाका कॉलेब्रेशन्स येयल्लेले आसा आणि तशेंच कॉलेब्रेशन्स आमी त्या आल्दोनच्या फूड कार्टार केल्लेले आसा सो अशेंच तुमचे कोणाचे कॉलेब्रेशन्स आसा फूड स्टॉलाचे रेस्टॉरंटाचे एनी अदर प्लेस एनी अदर बिजनेसीस देन कायंडली कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम हँडल अविनेश बिग बॉय टॉयज ऑर मस्तीखोर गोवन्स तुम्ही खंयसरूय म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता आय विल डेफिनेटली रिप्लाय यू गायज and we'll look after it and let's work on it okay so आता जाल्लेली आसा रात आणि हांव तुमकां दाखयता आफ्टर लॉंग टायम ओके मातसो बेडरूम म्हाजो मॅस आसा कित्याक आमी 2-3 दीस नासले न्हू आतां तुमी म्हाका सांगा इतले दीस गाडी हांवें चलोवंक ना 1 किक स्टार्ट जातली काय ना ती सांगा लेट्स सी पळोवया सॉरी सारकी किक मारूंकूच ना हांवें पळोवया वा 1 किक स्टार्ट पहिले पॉवर ऑफ RX हेजेर तुमकां कलर दिसता आसतलो न्हू गाडयेचो पळय सद्या गाडी लोवळे सो पयले आसतले तुमी यामा RX हांवें 1 किक स्टार्ट जाप करून स्टार्ट जाली गाडी सारकी सो हेजे वयल्यान कळटा गाडयेचें इंजीन बरें आसा म्हणून आफ्टर 10 दीस तरी जाले म्हाजे हिसपान हांवें स्टार्ट मारलेली हय 10 दिसा उपरांत
सो येस गाईज, चॅनलाचेर जर तुम्ही नवे आसा लाईक करा, आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दामया, नोटिफिकेशन सगळे ऑल म्हणून नोटिफिकेशन क्लिक करा, ऑर एल्स तुमकां आमचे नोटिफिकेशन पावचे ना आनी व्हिडियोज पळोवपाक मेळचे ना. सो प्लीज कायंडली गो सबस्क्राईब, वयर नोटिफिकेशनाचेर ऑल करा सिलेक्ट आनी तुमी एक डेली म्हाजे ब्लॉग्स पळया. ओके, काल आमी जे स्विमींग पुलार गेल्लेली, ओके, तो तुम्ही ब्लॉग पयला आसतलो. त्या जाग्याची तुमकां डिटेल जाय जाल्यार त्या व्हिडिओचेर कितले कॉमेंट्स तुमकां सांगला हांवें, 500 कॉमेंट्स टू 1000 लायक्स. आय विल डेफिनेटली रिवील. बट आमी वयपाचे आसा आनी एक स्पॉटार दॅट इज टू गूड. डिसायड करता सद्या, 1-2-3 कामां आहा म्हाका, मागीर हांव तुमकां त्या जाग्यार व्हरता, तुमकां खूब लायक जातलो. ओके, सो चला, बाय बाय, टाटा, गुड नायट.